KFD सगळ्यो मेळून 26 मेळ्ळ्या सिजनाक ह्या. जानेवारीसून 17 मेळ्ळ्या, 17 मेळ्ळ्या आनी तातूंतले सगळे पेशंट बरे जावन गेल्यात घरा. तशें कोणाक कांय प्रॉब्लम जाल्लो ना. आमचें वॅक्सीन चालूच आसा. आमी मातशे दीस बदललेले कित्याक आमचे एंटीनेटल OPDक लागून ते मंगळार आनी शुक्रार केल्ले. तरी आसतना लोक मदीं आयल्यार सुद्दां आमी तांकां दिताच ट्रिटमेंट म्हणजे वॅक्सीन. आतां आज पर्यंत ती नवी 5000 आयली तातूंतले आमी 1222 डोस दिला काल पर्यंत आनी आमचे कडेन कोटा आसा आनी लोक ते फॉलोअप करपाक येता. डॉक्टर कितले सॅम्पल धाडले तुमी टेस्टिंगचे KFD? आमी आतां 169 सॅम्पल धाडलेले म्हणजे आमी फर्स्ट केस मेळ्ळ्या नंतर कावंट करतात खंय ते. त्या प्रमाणे 169चे सगळे 26 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. आनी ह्या सिजनाक कोणी तशी डेथ बी तशी कितें जाल्या? कांय ना अंदू कांय डेथ कांय अजून तरी कांय जावंक ना. ओके. आनी कितें पेशंट बी एडमीट बी आहा? एडमीट म्हळ्यार येतात आनी 2 दीस बीन रावन वतात ते. तांकां फुडें मी परत आतां ह्या दिसा कोणाक धाडूना आमी, रेफर केल्ले ना. आनी ह्या सिजनाक कितें ड्रायव्स आतां म्हणजे फुडल्या दिसांनी कितें ड्रायव्स बी आसतले गांवांनी? सद्याक तरी MR कॅम्पेनाक लागून ड्रायव्स ना. आमी फक्त रुटीन जें आमचें दवरलां CHCक तितलेंच करतले इम्युनायजेशन. कित्याक 28 तारीख पर्यंत ह्या म्हयन्याक ना. मागीर फुडें प्लॅन करूं शकता.